मोगाच्या भवानान भयणो, प्रमाणीकपणीन पाटलाव करूंक सोदतल्यांक जेजू स्पश्टपणीन सांगता, जर कोणूय म्हजे सवे येत आनी आपलो बापूय आवय बायल भुरगीं भाव भयणी हांचो आनी आपल्या जिविताचो द्वेस करिना जायत जाल्यार तांच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. आमी जेन्ना ही उतरां जेजूची उतरां आयकतात आनी वाचतात तेन्ना आमकां जेजू चड फोर्स करता दिसता, चड डिमांड मागता करता दिसता. पूण आमी मोगाच्या भावान भयणीनो, जेजूची आमी जाणा जावंक जाय की जेजू आरामायक भाशेन उलयतालो आनी आरामायक भाशेन द्वेस करप म्हणजे तोडो मोग करप. देखून जेजूच्या उतरांचो अर्थ असो, तुजे गिरेस्तकायेचो, घराब्याचो आनी तुज्या जिविताचो तुवें देवाच्या राजावून चड मोग केलो जाल्यार तुज्यान जेजूचो शीस जावंक जायना. वय मोगाच्या भावान भयणीनो, जेजूच्या जिवितांतल्यान आमकां एक खरो शीस जावंक हें गोमन येता. जेजू आपल्या जिणेंत पयलो जागो आपल्या बापाक दिता. लुकाच्या 2ऱ्या अवस्वरान आमी आयकलां आसतलें, जेन्ना जेजू 12 वर्सांचोच आसतना तो जेरुजालेमांत सांडलो आनी 3 दिसां उपरांत मेळ्ळे उपरांत ताणें आपल्या आवय बापायक म्हणलें, म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसलीत. जेजू भुरगेपणींतावन आपल्या बापाचे खुशी करतालो. म्हज्या मोगाच्या भावान भयणो, जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत हेंय आमकां सांगता, जेजूचो खरो शीस जातली जाल्यार आमी आमचो कुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. देखूनच जेजू म्हणटा, जो कोण आपलो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येना तो म्हजो शीस जावंक नजो. मातयेवाच्या शुभ वर्तमानांतूय 16व्या अवस्वरांत जेजू शिकोवन दिता आसतना म्हणटा, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक जाय ताणें आपलेच जिविताचो पाठ करून आपलोच कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येवचो. आयज जण एकल्याक आमकां क्रिस्तांवांक जेजूचो पाटलाव करूंक आपयल्यात. जेजूचो पाटलाव करूंक आमी गरजेचो आनी हें पाटलाव करूंक म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो सोंपें न्हय. एक घर बांदतलीं जाल्यार सोंपें न्हय, जायते प्लॅनिंग करचें पडटा. आमी पयलींच जायती आमी जाणा, आमी घर बी बांदतात जाल्यार कितें करचें पडटा तें. एक झुजाक वयता जाल्यार दुसऱ्या राजाचेर झूज करतले जाल्यार आमी तांचे मदें कितले शिपाई आसात, कितली फौज आसा तें जाणा जावंक घेवंक जाय, ना जाल्यार आमचें झूज सारकें वचचें ना. तेच भाशेन जेजूय म्हणटा, जेजूचो शीस जातलो जाल्यार कांय बिस्तेंच फकाणां न्हू ती, पूण जेजूचो शीस जातलो जाल्यार आमी आमचे मोठीं गोड धरून आसात, संवसारीक वस्तू चड गोड धरून आसात ती सोडून दिवंक, आमची व्हडविकाय, आमच्या गर्व, आमचे घराबे, आमची गिरेस्तकाय सोडून दिवंक जेजूचेरूच आदारून आमी वावरूंक जाय. आयज आमी लोयलाच्या बागेंत इनासाची परब समारंभांव आनी ताच्या जिवितांत आमी नदर मारल्यार आमी ताची जिविता वयर आयकलां आसतलें. ताचें जिवीत तो पयलो मिलिटरी, तो नायट, आपल्या देशा पासत झुजपी. ताचें जिवीत पयलें संवसारीक वस्तूंचेर आदारून आसलें. संवसारीक वस्तूंनीच तो बुडलेलो आसलो. पूण जेन्ना एकदां तो आपल्या देशा पासत झुजता आसतना ताच्या पांयांक कोंक लागून ताचो पांय मोडटा, त्याच वेळार देव ताच्या जिवितांत भितर सरता. तेन्ना ताचो पांयाची पेकवणी जाता आसतना जेजूचो खोल अनुभव ताच्या भितरल्या काळजांतल्यान तो अणभवूंक पावता आनी तो आपलें आख्खें जिवीत जेजूच्या हातांत समर्पिता. जेजूच्याच तो पयलो संवसारीक नदरेन सगळें पळयतालो. एकदां जेजूचो अनुभव घेतल्या उपरांत सगळें तो जेजूच्याच नदरेन, देवाच्याच नदरेन पळोवंक लागता. ही स्टार्ट्स सीइंग एवरीथींग न्यू इन क्रायस्ट. आयज आमी मागुया, आमी ह्या दिसांनी नोवेनाचे दिसांनी
शेवटाक एक मागणें करता हांव आनी त्या मागण्यांत शेवटाचें मागणें आसा तातूंतूच आमकां सांत इनासाची एक धाकली मागणें दिसून येता आनी त्या मागण्यांतल्यानूच आमकां सांत इनासान आपलें आख्खें जिवीत देवाक भेटयल्लें तें आमकां गमोन येता. एक घडीभर आमी आमचे दोळे बंद करून हेंच मागणें आमच्या जिविताक लावुया. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खोशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगलें म्हजें तुवें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे कुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. वय मोगाच्या भावां भयणींनो, आयज आमी भागीवंत इनासाचे परब समोरता आसतना हेंच मागणें आमच्या जिवितांत लावुया. हेंच मागणें आमचेंच करुया आनी आमचें जिवीत जेजूच्या हातांत समर्पुया आनी जेजूची खरी पाटलावदारां जावंक आमी वावरुया.